हांव ताजे वयल्यान पांडुरंग बाब लास्ट मुद्द्याचेर वता, बट तो कनेक्टेड मुद्दो की अशें गोंया भितर कितें जालां की इतलो ताण तणाव, तेड, बिटर सेंटिमेंट्स, व्हायलन्स. आतां सुरवातीक म्हणिल्लें आतां मेरेन ह्या व्हायलन्साक मर्यादा आसा कितें, कोणाचें रगत सांडलें ना म्हणून म्हणटा आमी मर्यादा आहा म्हणून. घडये तेंय केन्ना जायत आमकां खबर ना. कितें जालां पांडुरंग बाब? कितें जाता पूण म्हाका दिसता की गोंयकार न्हू खूब स्ट्रॉंग. तो हांवें आनी एक फावट उलयल्लो जेन्ना बीफ इश्यू आहे हेज्या विशय आसलो, फूड कल्चराचो विशय आसलो. म्हणजे BJPची सुद्दां पॉलिसी वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगळी आसता. गोंयांत ती पॉलिसी लागना फूड कल्चराची. सो गोंयांतलें फूड कल्चर, गोंयांतलें कल्चर म्हणजे सगळें जें आहा पळय हे देशान खंय मेळचें ना. जे गोंयान आहा तो गोंयांतलो जो एकचार आहा तो. सो कोणी जरी कितलो प्रयत्न केलो जाल्यार हांवें पयलीं म्हटलां अशें आमचे गोंय पुलीस आनी म्हणजे तांकां खरंच सॅल्यूट करपाक जाय. कारण हांवें फाटले कांय इन्सिडंट काडून पळयले 2022 धरलो, ताचे पयलीं वचोंकच ना हांव. 7-8 इन्सिडंट अशे आसा ज्या जाग्यार खूब तणाव जालो. एक गजाल आय अग्री विथ यू. गोंय पुलिसेच्या बाबतींत जेन्ना जेन्ना अशी तणावाची परिस्थिती आसा आमचे पुलीस खूब प्रोएक्टीव आसता. हय. सो म्हाका दिसता न्ही हांव एक हेजेर पावला की सगळे स्टडी करून की जो मेरेन गोंयकार आनी गोंय पुलीस आसात आनी गोंयकार स्ट्रॉंग आहात तो मेरेन कोणी कितले प्रयत्न केले तरी गोंयांतलो एकचार इवाडपाचो ना, तो कांयच जावपाचो ना. गोंय आहा तशेंच रावतलें. ह्या आशावादाचेर हांव जॉयल तुजी मारा येता परत. देर फायल गो फॉर फायनल कमेंट्स टू किशोर. कितें जालां दॅट गोंयकार इतलो अस्वस्थ आसा, तो मागीर धार्मीक मुद्द्याचेर आसूं, भावनीक मुद्द्याचेर आसूं, सामाजीक मुद्द्याचेर आसूं, राजकीय मुद्द्याचेर आसूं किंवा आर्थीक मुद्द्याचेर आसूं, इतलो अस्वस्थ कित्याक? अशें कसलो आउटबस्ट जाता? प्रमोद, पयल्यार आतां कितलेच इश्यू येयले आमचे भितर, ओके, एंड एवरी इश्यू कम्स विथ दॅट कायंड ऑफ अ रिझेंटमेंट एंड हेट एंड कायंड ऑफ अ एंगर फ्रॉम इनसाइड. That is but natural, because when you have issues, you will definitely have opposition, you will have anger. But there should be somebody like a calming balm, to heal and, ease of that tension. हांगा आतां सद्याक कांयच ना. आतां कितें आसा हिंगा अशें फ्लेअर अप चल्ला जाल्यार देर इज आयदर somebody who is doing a discourse to inflame that further and take it to another extreme, when there should be an attempt to should calm things down, get this harmony going. Goa is known for its lovely harmony, people used to be together. Now there is a clear, this thing vision where you can see that there are attempts, you can see tension. You can see tension. Communal tension is cropping up now. किशोर, कित्याक लागून गोंयकार इतलो अस्वस्थ जाला? म्हणजे आतां आयचो जर आमी कलंगूटचो इन्सिडंट पळयलो, हे सगळे आमी उलयले ते सगळे बरोबर आहा की तांणी पुतळो बांदतना परमिशन घेवंक ना, तो बांदिसर ते वगीर रावले मागीर. पूण तातूंत पॉलिटिक्स आसा हें कोणूच अमान्य करूं शकना. कारण तेचेर उलयतलो पॉलिटिक्स कशी आसा जाल्यार तो एक स्वतंत्र विशय उलोवचो पडटलो आमकां. आतां रुमडामळचो विशय आमी पळयलो, ते दिसाक पंच मेंबराचेर एटॅक जालो. तो पंच मेंबराचो एटॅक आतां हिंदू मुस्लीम कॉन्फ्लिक्ट अशा पद्दतीच्या हेचेर थंय पावला. आणि म्हणजे जसं जॉयल सांगता की कोण तरी किंवा खंयचो तरी एक घटक अशा पद्दतीन कम्युनल टेन्शन वाडोवपाचो प्रयत्न करता. आणि पांडुरंगान सांगलां ते गोंयकार समजूतदार, ताका कळटा की बाबा खंयच्या थरा पर्यंत वचप आनी कितल्या मेरेन तो ताणून धरप. पूण प्रमोद, एक जनरल एज अ जर्नलिस्ट जेन्ना आमी काम करतात, वेगवेगळ्या विशयाचेर बरयतात, समजून घेवपाचो प्रयत्न करतात, एक अशी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या की म्हाजे खूब ग्रिवन्सीस आसात, म्हाजे खूब प्रश्न आसात, पूण म्हाजे प्रश्न आयकपाकूच कोण तयार ना. हांव जर कोणाक सांगात की हांव उपाशी आसा, म्हाका एक 2 टायमाचें जेवण जाय, तो समोरचो माणूस म्हणटा उपाशी? तुजें पोट भरला? पळय भरला, सांग म्हाका भरला तुजें? हें कितें? म्हणजे हांव उपाशी आसा हें हांव जाणा, तो म्हणटा ना तूं उपाशी नाच गेल्यार तुजें पोट भरला, ढेकर दी. अशा पद्दतीची सिच्युएशन जाला आनी लोक इतलो फ्रस्ट्रेट जाला. खूब जाणांक दिसतलो हांव अतिशयोक्ती करता, कोणी तो म्हाज्या फुड्यान येवचो, हांव सांगता कितें परिस्थिती आहा ती. हांव किशोर, म्हजो वेळ सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. बट लोकांक आमी एकच विनवणी करतात आनी हात जोडून विनवणी करतात की गोंयकार हो बिटर न्ही, कडवट न्ही. किशोरान जशें सांगलें तशें परिस्थितीन आमचेर कांय प्रसंग हाडले आसतूय बी, हांव ना म्हणना, पूण तातूंतल्यान इतली कडवटपणां जावची न्ही की आमचें गोंयकारपण शेणटलें. कारण जर गोंयकारपण शेणलें जाल्यार फक्त कडवटपणाच उरतलो, गोंयकार उरचो ना. आनी ती परिस्थिती म्हाका दिसता
आमकां कोणाकच नाका, आमचे खातीरय नाका, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीरय नाका. हें प्रत्येक गोंयकारान मतींत धरचें, हाजेर विचार करचो, इतलेंच मागता, हात जोडून मागता आनी थांबता. कारण इतली टेन्शन दिसता अशी कुशीक की केन्ना खंयची कीट पडत आनी ताचो स्फोट जायत हाचो भंय दिसता. तो जाल्लो म्हाका दिसता कोणाकच नाका.